येवकार हांव समरिता खणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. अधिवेशनाक लागून पंचायत वेंचणुको फुडें धुकलात. मागिल्ले गोंय सरकारान सगळ्या पार्टींचे म्हणणे आयकून घेत कोर्टान आदेश दवरलो राखून. विद्यार्थ्याचे येरादारी सुरक्षेचेर गंभीरतायेन विचार. स्कुलांनी कमिट्यो काडपाचेर जालो विचार. रस्तो सुरक्षा समितीचे बसकेत म्हत्वाचे निर्णय. वादळी वाऱ्याच्या सांगातान कोसळटलो पावस. आयज आनी फाल्यां खातीर हवामान खात्याचो ऑरेंज अलर्ट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंय विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाक लागून 11 जुलय ते 12 ऑगस्ट मजगती जावपी पंचायत वेंचणुको फुडें धुकलच्यो अशें गोंय सरकारान मागिल्ले. सगळ्या पक्षाचे म्हणणे आयकून घेत कोर्टान आपलो आदेश राखून दवरला. आयज उच्च न्यायालयात दिल्ल्या सरकारी अर्जात एजीन म्हटला, वेंचणूक आचारसंहितेचे फाटभुंयेर विधानसभेचे काम करप कठीण देखून एका म्हयन्याची मुजत वाडोवन दिवचे अशें सरकार मागतले. सरकार आनी वेंचणूक आयोग मेळून पंचायत वेंचणूक आडोवन दवरपाक सोदता. मतदानाचो लोकांचो हक्क कोचून घेवन लोकशाय सोंपोवपाचो हो यत्न असो खरमरीत उतरांनी हायकोर्टान सरकाराक उजरायला. ताजो दाखलो दियत काँग्रेसीन सरकाराचो छुपा अजेंडा एक्सपोज जाला अशें म्हटलां. 45 दिसां भितर पंचायती वेंचणूक घेवपाचो आदेश उच्च न्यायालयान काल दिल्लो. वेंचणूक फुडें धुकलपाक फाटले रजाव दितना सरकारान ओबीसी आरक्षण पुराय जावंक ना अशें सांगतनाच पावसाचें कारण दिलां. आयकात आयचे आर्ग्युमेंट. The government applied to the court to say that we are going to hold a budget session of the assembly from 11th of August to 11th of July to 12th of August, as a result of which it will be difficult to go ahead with the election for two reasons. One reason is that if the code of conduct is issued by the election commission, in that situation it will be difficult for the budget session to go ahead. This was our submission. Secondly, we requested the court that by your own direction we have a time to hold the election by 12th of August. Now we requested the court that instead of 12th of August we will hold it in September, although we are ready to issue the notification immediately, subject to the election commission agreeing to not to impose the code of conduct and impose it after 12th of July. That the court heard us for almost now 1.5 hours and court has reserved the order. The government has sought extension of time of around 30 days on the ground that legislative assembly is fixed and it is a budget session of legislative assembly. Budget is required to be passed. Now the stand of the election commission in this kind of a situation is that yes, we want the elections to be held, but election process and the assembly session cannot go together at the same time, because the machinery which is used, the staff which is used, cannot be it is basically the same, so that will become one obstacle. And more than this obstacle, the bigger obstacle is the moment code of conduct comes into force, what will happen is once code of conduct, the government cannot declare schemes, government cannot declare programs, all those restrictions which are covered under code of conduct will come into picture. So it is in view of which both things cannot go together, and that is what we have expressed to the Honorable High Court. त्या संदर्भात जे आज हियरिंग जाला तितून आमचे जे वकील आहात तेंच्यांनी टोटल तेका विरोध केल्लो आसा. गोवा 365 खातीर परवरीच्यान अमर चावरिया. भारतात फाटल्या 24 वरांत कोविडाचे नवे 14,506 दुयेंती मेळ्ळ्यात. कोरोनाक लागून 30 जाणांक मरण आयले. 11,574 दुयेंती बरे जाल्ल्यान देशांत वट्ट 99,602 एक्टिव्ह पेशंट उरले. गोंयांत 201 केसी नोंद जाल्यात. 2,369 नवे कोविड दुयेंती मेळून एक दीस जाता थंय आसा. मंगळारा महाराष्ट्रांत 3,482 दुयेंती मेळ्ळे. फाटल्या 24 वरांत 47% वाड जाल्या. सलग तिसऱ्या दिसा महाराष्ट्रांत कोविडाक लागून 5 जाणांक मरण आयिल्ल्याची नोंद जाल्या. दिल्लीत 874 नवे कोविड-19 दुयेंती मेळ्ळ्यात. कोरोनाक लागून आनीक 4 जाणांक मरण आयलां. पॉझिटिव्हिटीचे प्रमाण 5.18% पावलां. शारी भलायकी खात्यान माहिती दिल्या. देशांतले पयले घरगुती mRNA कोविड-19 वासीन 18 वर्सां आनी ताच्या वयर पिरायेच्या लोकां खातीर वापरतात. राती उसरा जाल्ल्या एका निर्णयांत DCGIन मंगळाराक 2 डोसांच्या mRNA वासिनाक मान्यताय दिल्या.
तशेंच 7 ते 11 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांक कांय अटी पाळून सिरम इन्स्टिट्यूटाची कोविड लस कोव्हॅक्साक आपतकालीन मान्यताय दिल्या. राज्यां भितर प्रवास करप्यांचेर तशेंच वांटेकार जावपी लोकांचेर नदर दवरची अशें केंद्रीय भलायकी सचिव राजेश भूषणान सांगलां. आयज 14,506 कोविड केसी मेळ्ळ्यात. फाटल्या 24 वरांत देशांत 30 जाणांक मरण आयलां. बरे जावपाचें प्रमाण 98.58%. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 3.35%. सप्तकी पॉझिटिव्हिटी दर 3.30%. आतां मेरेन 197.46 कोटी कोविड वॅक्सिनांचो डोस. गोंयांत 2 दिसांत 100 वयर दुयेंती मेळ्ळ्यात. राज्यांत पर्यटन आनी पावसाळो नेटान चालू आशिल्ल्यान नागरिकांनी तपासणी करून घेवची. तशेंच भौशीक सुवातींनी मास्कां वापरचीं. सरकारान उलो मारला. राज्यांतूय सक्रीय दुयेंती 1,000चे लागीं पावल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. PSI भरती प्रकरणाची सरकारा कडल्यान चवकशी चल्ल्या. अशें आसतना सरकारान PSIचे जागे भरपाक मंजुरी दिल्या. चवकशे खातीर आडावन दवरिल्ल्या ह्या पदांक मंजुरी दितानाच भरत्यांनी घोटाळो जाल्ल्याचें कळटा. गोवा फॉरवर्डान आरोप केला. पुराय भरती प्रक्रिया रद्द करून नवी भरती करात, गोवा फॉरवर्ड मागता. हो घोटाळो प्रधानमंत्र्याचे नदरेक हाडून दिल्ल्याचे गोवा फॉरवर्डाच्या विकास भगतान सांगले. PWD नोकऱ्यो आनी पंचायती वेंचणुकेचेर उच्च न्यायालयान हालींच्या काळात केल्ल्या रॅम्पांतल्यान सरकारान शिकचें. ही प्रक्रिया रद्द जाली ना जाल्यार आपलो पक्ष हो प्रश्न कोर्टात व्हरतलो अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. एका वटेन तूं चवकशीचे आदेश दिता आनी दुसरे वटेन रोखडेच तूं ते पोस्ट घेतले त्या भुरग्याक रिक्रूट करपा खातीर जे प्रोसिजर लागता ओरिजिनल डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन तेय तूं करता. म्हणजे एका वटेन तुमी दाखयतात खंय तरी गोडबंगा जाला दुसरे वटेन त्याच भुरग्यांक घेवपाक सोदतात. म्हणजे तुमी कितें सांगपाक सोदतात ते पोस्ट तुमी स्क्रॅप करचे. म्हाका याद जाता की 2012 मनोहर भाईचे सरकार आयले त्या वेळाचेर जे भुरगे PSI सिलेक्ट केल्ले त्या भुरग्याचो हायेस्ट मार्क जे असले ते 64% आले, सॉरी 67% आसले हायेस्ट मार्क. आणि आयज जे भुरगे तुम्ही सिलेक्ट केला ते भुरगे 98, 99 चायना बी जशी रेट लायत पळय 99 म्हणून तशी रेटीचे भुरगे जाले. 97 पडला तेच भुरगे सिलेक्ट जाला. ताजी भुरगी सकत जाले. म्हणजे अचानक 1-5 वर्सांत त्या भुरग्यांचो इतलो ग्राफ वाडलो, इतली हुशार जाले भुरगे. आमी सरकारा कडेन नमळायेन मागतात, गव्हर्नमेंटा कडेन मागतात, मुख्यमंत्र्या कडेन मागतात, उपकार करून ते तुवें पोस्ट स्क्रॅप करचे, नव्यान पोस्ट भुरगे घेवचे जेणे करून एक बरे भुरगे हे PSI जावचे मागीर फुडाराक ते बरे PI आनी DYC मेरेन जातले. कारण तांची सर्व्हिस जर पळयत जाल्यार ती 20 ते 25 वर्सां त्या डिपार्टमेंटाक उरतात. सांगले जर गव्हर्नमेंट आयकना जाल्यार आमगेली लिगल टीम काम करता. आमी निश्चितच कोर्टाक वचपाची आमची तयारी आसा. PWD नोकरी घोटाळ्याचे बळी आपल्या फुडाऱ्यांक आपूण आपले पयशे परत दिवपाक मजत करात अशें मागतात. तांचे पयशे परत मेळटले हाची सरकारान खात्री करून दिवची पडटली. गोवा फॉरवर्ड ह्या विद्यार्थ्यांक आदार दितलो. कितलेशेच भुरग्याले फोन आयले आसात की आमचे पयशे जे आसात ते आता आमी कशे घेवप कितें घेवप. आमी जेन्ना तांकां कळ्ळें की त्या भुरग्यां कडल्यान आमकां कॉल येवपाक लागले, आमी दोग-तीग जाणांक ज्या भुरग्यांक पयशे दिल्या कॉल केल्ले आसा तांचे पयशे रिटर्न जावपाक लागले. अशें जर कोणा आनी खंयच्याय भुरग्याले जर PWD जे पोस्ट आसात जे पयशे घेतलेले आसात त्या भुरग्यान आमकां संपर्क सादचो. कारण शेवटाक ते कश्ट करून भुरग्याले पयशे आसात एका आशेन त्या भुरग्यांक पयशे दिल्ले की आपले जॉब जातले म्हणून. ज्या ज्या लोकांनी पयशे घेतलात ते पयशे त्या भुरग्याले तुमी रिटर्न करात. नाजाल्यार तुमची नांवां सकट त्या भुरग्यांक घेवन आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले. ही शिटकावणी आमी तांकां दितात. जे PWDचे पयशे जे मनशांनी मिडलमॅन जावन एजंट जावन पयशे घेतल्यात त्या भुरग्याक तुमी रिटर्न पयशे करात. नाजाल्यार त्या भुरग्याक हांगाच घेवन आमी उघड प्रेस कॉन्फरन्स घेतले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. शाळा आनी हायस्कुलांनी येतल्या भुरग्यांक हाडप व्हरप सोंपें आनी निर्दोख जावचें ह्या हेतान दक्षिण गोंय डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमिटीन कांय पावलां उबारल्यात. हाचोच एक भाग म्हण ADIचे मजतीन स्कुलांनी खाशेल्यो समित्यो काडपाचें थारायलां. दक्षिण गोवा डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमिटीची दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याचे कचेरीत बसका जाली. सगळ्या विभागाचे अधिकारी बसकेक हजर रावले. भुरग्यांचे येरादारी सुरक्षे बरोबरच दिका दाखोवपी तक्ते, सुचोवणी तक्ते तशेंच स्कुलाच्या वाठारांतल्या रस्त्यांनी स्पीड ब्रेकर घालप
रस्तो रुंद करप अशा विशयाचेर निर्णय घेतले. दक्षिण गोंयचो अतिरिक्त जिल्हो अधिकारी परेश फळदेसायान ही माहिती दिली. And decided to take various measures for the road safety. Basically and important is the transportation of the school students. We have decided to request all the schools and the EDI to constitute a committee in their school for this transportation of safety of the students. Besides this, various issues like signages are there and various speed breakers and issues, road widening also wherever it is required. That points also we have discussed in the meeting. बेवारशी बंद आशिल्ल्या वाहनांक लागून जावपी त्रास तशेंच चुकीच्या पार्किंगाक लागून येरादारीची जावपी गचमुड्डी हाचेर ठोस पावलां उबारपाचें ठरलें अशें ताणें सांगलें. गोवा कॅनान KTC बस स्टँडाची दुरुस्ती, रस्त्याचे रुंदीकरण हे सारकिले कांय विशय मांडले. Yeah, that congestion of the traffic is also discussed. The DYSP traffic was also present. Some measures we have also suggested for the implementation. आणि अबंडंट व्हेकल आणि बसेस आर पार्किंग ऑन रोड साइड्स त्याच्या डिस्कशन जाल्लें. That point is also we have discussed regarding this parking of the vehicles which are not in use. There are two types of vehicles, abandoned vehicles and which are parked whether it is not in use, the owner is parking. So we have told this DYSP traffic to identify these vehicles. So further process we can take up. Including the KTC bus stand, we have asked for an action taken report which we have till date not received. So I've asked the collector to follow up on that. So once, and I will also after this meeting, write and ask for that action taken report, because a detailed report on that inspection was sent by the lead agency to the collectorate and to the PWD, which is supposed to do most of the areas which needed action. Other issues, new issues that we have taken up here is some of the pavements that are huge have to be reduced to broaden the roads. So PWD is looking into that to take appropriate action. Even they've talked about the Ravanfond roundabout where there is a problem with the traffic and whatever. So they will look at that. They say that they have prepared estimates. Also the road from Margaon going into Kunkoli, some of it is broad and then it narrows down. So wherever it is narrowed down, they have put in an estimate and a proposal for making it a 4-lane road from here to Kunkoli. So that also, they've said they prepared the estimate. So let us see when that will come into fruition. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. 18 वर्साच्या सकयले पिरायेच्या भुरग्यांची कोणी छळणूक करता आसत जाल्यार बेगोबेग पुलिशेंत कागाळ नोंदयात. उसगांवच्या तालीम हायस्कुलाचे मुख्य अध्यापिकान लोकांक उलो मारला. मुखार सादर करता बाल कामगारा आठ जागृताय. बुधवारा तालीम इश्कोलाच्या भुरग्यांनी रस्तो नाट्य घडोवन हाडलें. ह्या स्ट्रीट प्लेतल्यान तांणी 18 वर्सां सकयल्या भुरग्यांची जावपी छळणूक जाली जाल्यार कितें करप ताजेर उपाय सांगले. पळयात. काय गिरायक ना एलेक्शनाक चारून दिवपाची आनी कापाची तुपाची चुकीचे आसा हे तुका खबर ना. बायजानान भुरग्यांचे करपाचे शिकपाचे मानसिकताचे भुरग्यांची वाट जावपाची तेन्ना तुमी तांकां कामाक दवरता हे चुकीचें आसा. हे कायद्यान सुद्दां बरयलें आसा. तालीम ग्रुप ऑफ स्कूल म्हणजे तालीम प्री प्रायमरी स्कूल, तालीम प्रायमरी स्कूल आणि तालीम हायस्कूल. हायस्कूल म्हणजे आमचे वाढत वयता. प्रत्येक वर्सा एक क्लास वयर सरता. आतापर्यंत आमच्याकडे 7वी पर्यंत आसा, प्री प्रायमरी टू 7th स्टँडर्ड. कमीत कमी आमच्या इस्कॉलांत 200 भुरगीं आसा सगळे मेळून. आनी हांगा आमचे सगळे टिचरी बरें शिकयता आनी बऱ्यांतल्या बरें तांकां शिक्षण दिता. हांगा इंग्लीशचें शिक्षण जाता, उर्दूचें शिक्षण जाता, मराठीचें शिक्षण जाता. तिनूय भाशा आमी तांकां शिकयता.
आणि हांगासरले भुरगे हांगासरले PTA हांगासरले विलेज पीपल आमकां परत आमकां कॉपरेट करता. So today this play that we have organized on the streets of Kiskan, our basic aim of our school Talim is that we make the crowd aware of how we should not be allowing our children to work, how this is a child abuse. Allowing children to work in a young age is not right, and that is what we are trying to show to everyone, and that is what we are aiming to show here with the street play. We want to thank everybody who has been a part of this play and who has helped us, even the police who has given us enough protection, and everybody in the village who has given us support to the school and has empowered us all the time, so that all the students who have been here and they have put their hardly efforts, so that to show that this is an important topic and we should all be standing against this united. Student of Talim group of school has organized a street play. In this, they have shown that the child abuse and the child work is a crime. Making children to work at a very young age is a crime, and we should avoid it. And we should, if we see such crime, we should report it to the police station, so that the children can children can get education for themselves. Instead of working, they should get education at this young age. So the main motive of today's street play was that children should take education, and children should not work at this young age. गोवा 365 खातीर फोणेच्यान कृष्णा नायक. परतून घेऊया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. सेंट पीटर आनी सेंट पॉल हाची परब आयज व्हडा उमेदीन मनयली. गोंयचे नुस्तेकार आपल्या वेवसायाच्या वेळार दर्यांत वापरिल्ल्या वस्तूंक आनी तांच्या जिविताक आशिर्वाद दिवपाची प्रार्थना करतात. बायणाच्या पारंपारीक नुस्तेकारांनी पाद्रीच्या हस्तुकीत दर्यादेगेर कांय विधी करून घेतले. आयज आमकां क्रिस्तांवांक एक व्हडलो खुशालकायेचो दीस, कित्याक आयज फेस्त, दोबाजीक फेस्त भागियोंत पेद्रू आनी पाऊल हांचें, आनी हे दोगूय जावन आसात व्हडले खांबे इगोर्जेचे, पवित्र सभेचे. तांचे वरवीं जेजूची परगटणी मोठ्या प्रमाणान जाली. उदीक करून रोमा शारांत आनी दुसऱ्याय जाग्यांचेर ह्या दोगांय मनशांनी जेजूक काळजीदारपणान भियेन आसतना, पूण त्याच बरोबर जेजूचेर व्हडलो भाबाट धरून तांणी जेजूक परगट केलो. आयज ह्या दोगूय मनशांचे आमी उगडास करता, तांचे भावार्थाचे जिविताचो आमी उगडास करता आनी देवाक आर्गां दिता. कित्याक ह्या दोगां मनशां वरवीं जायत्या मनशांक जेजूची वळख मेळ्ळी आनी जेजू अशें लागीं आयले. आयजूय हे मनीस भावार्थाची स्फूर्ती दितात आमकां सगल्यांक. आनी आयज ह्या खुशालकायेच्या दिसा ह्या जाग्यार, ह्या बायनाच्या गांवांत हांगासर हे वेळेर ही परंपरा आसा दर्याचेर आशिर्वाद घालपाची, ती तुमी सांबाळटात. ह्या उदीक करून बागयोंत पेद्रू जो नुस्तें मारपी आसलो ताचो उगडास करून जी परंपरा, जी संवय तुमी हांगासर आशिर्वाद घालपाची चालू दवरल्या, ती एकदम बरी संवय. आनी देवाचो आशिर्वाद आमी न्हयच दर्याचेर मागला, पूण तुमचेरूय सगल्यांचेर, क्रिस्तांवांचेर, हिंदुवांचेर, मुसलमानांचेर, जे तुमी हांगासर एकवटान काम करतात, हो तुमचो वावर धंदो अदीक बरो जावं आनी तुमी सगळीं एकवटान रावूं. तुमी आनी तुमची घरचीं देवाच्या आशिर्वादान उदीक आनी उदीक देवाच्या आशिर्वादान वाडत वचूं, देवान तुमचेर आशिर्वाद घालचो म्हूण हेंच आमचें मागणी. भारताचो स्टेट इन कॅप्टन हार्दिक पांड्यान ताचो पंगड आयज इंग्लंडाक वचपाचे आसात. आयलँड आर्ट T20 माळेंत ताका जैत मेळ्ळा, पूण जैत मनोवपाक तांकां मेळपाचें ना, कित्याक तर तांकां तपासणी मॅची खातीर तयारी करची पडटली. पांड्याच्या फुडारपणा सकयलो संघ इंग्लंड डर्बीशायर आनी नॉर्थ एम्प्टनशायर विरुद्ध 2 वॉर्मअप सामने खेळटले. आयर्लंडाचो 2-0 असो पराभव करपाक येस आयिल्ल्यान संघाचो आत्मविश्वास वाडला. आतां वॉर्मअप गेमीत ते प्रभावी कामगिरी करपाचो यत्न करतले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. राज्यांत नेटान पावस पडटा. हवामान खात्यान आयज आनी फाल्यां खातीर सांगिल्ले ऑरेंज अलर्ट चालूच दवरला. आयज आनी फाल्यां नेटान वारो गळपाची शक्यताय आशिल्ल्यान घसघश्यांनी पावस पडूं येता.
चढावत आनी उणें तापमान 29 ते 23 डिग्री सेल्सियस आसतलें. हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जाहीर केल्ल्यान आयज आनी फाल्यां 40 किलोमिटरच्या वेगान वारो घोळटलो. त्या उपरांत 3 जुलय मेरेन येलो अलर्ट जाहीर केला. कांय वाठारांनी चड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. मजगतीं तापमान 29 ते 23 डिग्री सेल्सियस आसतलें. आयज आनी फाल्यां खातीर ऑरेंज अलर्ट. आयज आनी फाल्यां नेटाचो वारो आनी व्हड पावसाची शक्यताय. 3 जुलय मेरेन येलो अलर्ट. आयज चढावत आनी उणें तापमान 29 ते 23 डिग्री सेल्सियस. आज यानी कि 29 जून को गोवा के रेनफॉल रिपोर्टिंग स्टेशनों से जो रेनफॉल रिपोर्ट किया गया फॉर द पास्ट 24 आवर्स, दैट इज़ व्हाट वी सी ऑन दिस स्क्रीन. तो पिछले 24 आवर्स में सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिपोर्ट किया गया केपे से, जो हेवी रेनफॉल की कैटेगरी में आता है 6.5 सेंटीमीटर्स, और दाबोलिम से रिपोर्ट किया गया 5 सेंटीमीटर्स. और बाकी सारे स्टेशनों में बिटवीन 1 to 3 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल रिपोर्ट किया गया. पणजी में रिपोर्ट किया गया 2.3 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल, नहीं तो 22.8 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल. और अभी तक का मानसून का अगर हम टोटल क्यूमुलेटिव रेनफॉल देखें, स्टेट एवरेज रेनफॉल इस सीज़न का, तो दैट इज़ अराउंड 754 मिलीमीटर्स, जो कि नॉर्मल से 13% कम है. और अगर पिछले साल के सेम डेट के डेटा से अगर कंपेयर किया जाए तो लास्ट ईयर ऑन 29 जून इट वाज अराउंड 940 मिलीमीटर्स, और नॉर्मल से कुछ 11% हायर था. और आज के अगर इम्पोर्टेंट वेदर सिस्टम के बारे में बोलेंगे तो यू कैन सी हियर देर इज़ इंक्रीज क्लाउडिंग वेस्ट कोस्ट में, गोवा और कर्नाटका रीजन में क्लाउडिंग हम देख सकते हैं ये सैटेलाइट इमेज में. और ईस्ट कोस्ट यानी कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश की कोस्ट के साइड में भी हम क्लाउडिंग देख सकते हैं. और ये जो वेस्ट कोस्ट है गोवा के करीब में, वहाँ पे जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो भी ज़्यादा है, और लोअर लेवल में विंड स्पीड भी साउथ वेस्टर्ली नहीं तो वेस्टर्ली विंड स्पीड भी ज़्यादा है. तो उसके कारण ज़्यादा इंक्रीज्ड क्लाउडिंग और कंटिन्यूड रेनफॉल एक्टिविटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 29 और 30 को. और अगर आप IMD के फोकास्ट को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपने ये देखा होगा कि अराउंड 26 को ही ये फोकास्ट दिया था मीटियोलॉजिकल सेंटर गोवा ने कि 29 और 30 को स्टार्टिंग फ्रॉम 29 ऑनवर्ड्स रेनफॉल एक्टिविटी इज गोइंग टू इंक्रीज. तो द सेम फोकास्ट हैज़ बीन कंटिन्यूड, और दिस इज़ व्हाट दैट वाज इशूड ऑन येस्टरडे कि 29 और 30 को देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ वेरी हेवी रेनफॉल ओवर गोवा के नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह पे 24 आवर्स में 11 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड वेरी हेवी रेनफॉल. और 3-4 स्टेशनों में दोनों डिस्ट्रिक्ट में हेवी रेनफॉल यानी कि रेनफॉल एक्सीडिंग 6 सेंटीमीटर भी 29 और 30 जून को हो सकता है. सो दैट इज़ वाई ऑन 29 एंड 30 ऑरेंज कलर वेदर वार्निंग इज इश्यूड. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.